शैला, मुझी एक सलाह. खासदार झाल्या उपरांत फाल्यां सकाळी गोवाच्या हद्दीकाराक वळख जावन सला जायनेंगी म्हण तुजे खंत. ऑल रायट. मुझे कडेन एक प्लॅन आसा. तुझ्या डॅडीच्या करारा प्रमाणे फाल्यां सकाळी काजार जावन सगळी हास्त तुझ्या हातात घेवन उपरांत नवरो वाचून वराना जाल्यार कितें म्हणटाय? शैला, एक मिनिट फाटये. आमच्या जैलांत एक ल्हान प्रायसो कैदी आसा. अंका लॉरी ड्रायव्हर कुणीकरन जैलाक आयिल्लो. तो परवा पाशेक वता. तू आज ताच्या लागीं काजार जा. शैला, हांव त्या कैदीक समजून मॅजिस्ट्रेटाक म्हज्या ऑफिसाक आपोवन मॅजिस्ट्रेटा मुखार तुम्ही गोवाने बायल म्हणून फॉर्माक दस्तखत दिल्या जाल्यार मागीर तू घरा तो शीदा पाशेक. आयडिया बरी आसा. शैला, गोवाची गुलामगिरी सोडून ताका आपडोवंक जायत ना. मात्र मिस्टर जैलर, म्हाका एक दुबाव जाता. काजराच्या गडबडेन तू कैदी दावात जाल्यार कसो दवतलो? मॅजिस्ट्रेटाक जैलाक तापोवचें. चेड्याक हाताक कोडो घालून तर कसा. मॅजिस्ट्रेटा मुखार वकाल आनी नवरो म्हणून फॉर्माक दस्तखत केल्या जाल्यार एका मिनटान काजार राखेल. रबिश शैला, रबिश. तू आमच्या जाणां सांभाळ नाका. डोंट गेट चिटेड शैला. लेट्स गो, लेट्स मूव. शैला, शैला, जैलाला उतार ऐकूता. या खासदारान पुढे तुझ्या डॅडीच्या आत्म्यात शांती पावून दिता. शैला, डोंट गेट चिटेड शैला. लेट्स मूव. I'm going. I'm leaving, शैला. I'm leaving. शैला, ते पुरे सत्य पण आमचे संकट हांव खासदार जायना म्हणून शर्त घाले नेवे. शैला, हे कसलें खाजार? फकत कानूनाच्या दृष्टीने दाखल्या खातीर मात्र. शैला, या वरवीं तुका मेळची हास्त कितली पळय. तू काय सुखान रवेत, तुझ्या संघाच्या बरें पळयत आणि हे पुरा नाका म्हणून तू खाली हातांनी चलशी जाल्यार फाल्यां त्या संघातली तुका धांवणोक आसा. तू एका कसालेच ना म्हणून. शैला, अंकलान सांगचें उतार आयकुता. इल्ले अक्कल उपाय करता. पण हांकां म्हजे समस्या निवारना. मला पेपर वाले
शैला तुझ्या डॅडीक मरताना कसली आशा असली म्हणून तू बरेच जाण ऐकता ताच्या शांती मेळच्या खातीरपणी तू जेलांतल्याचे उतर ऐकता तू अशें वाटून गोचे जाल्यार ही सगळी आस्त आश्रय वेताना तू चल म्हणून वड जाल्ले हसले केलेले घर बिलकुल वताले गुता तुझ्या आवयन आपणाची एक सुरी तू म्हणून पूजन करून दास्तान करून धरले भांगार खोप येताले गुता शैला ये सर होपडायचे तुझ्या काळीच रडताले गुता तू या निर्धारांत पोचतले गुता मागीर रडत पाहिजे तुझ्या वयल्या विश्वासान हांव तयार आसा तू तयार आसा बेटा तयार आसा ओकेला बाबा तयार आसाय वा शैला वा शाबास देव बरें करूं म्हज्या तुवें देव बरें करूं तुका देव बरें करूं सारकेंगी सुखी म्हणले हांव नेना पूण फकत तुझ्या दुये खातीर हांव करतलो फकत तुझ्या दुये खातीर हांव करतलो वकील साहेबानो आमी या बरं शैला ते पुजरान काम करून मोरंग आगी म्हणटा 2 आंबडे धाडून 4 पिंबळा काटून सरा घालून तोरला मात वेळ कोण मेलो दारार ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಮು ಅವನು ಬಳಿ ಸರ ರಂಜನ ही कसली अवस्था तुझी डेनिस कसली अवस्था ही तू असा बा असू काही बॉलिवूड आवनी जॉइन करता इथून बॉलिवूड ना हॉलिवूड ना खाली किचन फूड रांचे तू का झाला ते बॉलिवूड मग आता डबल ड्युटी साहेबा किती आणि अंगा बळे किती पेन मु अंगा लाबिसाचे काम करचे अंगा बळे दोय मु कोचनांत रांचे आजा दोनाय मध्ये इल्लो वेळ मिळणार उसा सोडतो कसे नाही त्याने एक पेन येणे एक दोई मध्ये एक लाटणी सुकली तुझी लाटण्याचं मोगे बरो आतो का निघे नाही तुका रांदूंक कळटा की आता जेवण रांदून जेवण नाही तशें नाही हांवें म्हळें रांदूंक येता की म्हण रांदूंक कळटा जेवत त्याला बाग जायचे कितें आमकां बाग येतात पण बायलां तांच्या खातीर रांदचे तू असं खातर जाऊ नाही तुझी बायल खंय गेल्या वसर म्हज्या बायले नाही हांवें तुज्या मोगान तुज्या बायले विशीं सांगलें साहेब ताजी खबर आहे की सर नाका साहेबा कितें ताजे भशेन ते विसर नाका दर्या कितें जालें ते तळ्यांत हात पाय पडून गेला स्विमिंगाक ते तळ्यांत हात पाय पडयता हांव हांगा उदकांत हात पाय सोडटा कशें जाय की बायल आमकां जाय की बायल वॉट ए पिटी मिस्टर पिटीचे किती जाऊन गेला साहेब बायल नाका म्हणून दिसता म्हाका सत्य नाही हसचेंगी रडचेंगी कळना म्हाका तुज्या न्ही तू म्हाका बुद्धीचो वायलो म्हणून दिसता म्हाका आता नाही सगळी जबाबदारी वयसून काणगुजींत बायलां आसा जाल्यार ताणी सांगल्या बरी
ऐकून उगत बसचे बरें न्ही वय न्ही कितें हो हो म्हाका म्हळ्यार पुरो डायरेक्शन दिवंक लागला तो नाही नाही आय थिंक यू गॉट इट रॉंग मिस्टर डेनिस हळे हांवें खुशालायक म्हळ्यार जाऊन दे तुका बेजार करना ना बाबा बेजार काय ना हळे जबाबदारी वयसूंची बायलां आसा जाल्यार हा आमकां दादल्यांक बरें दिसना न्ही मिस्टर डेनिस कितें म्हणटा तूं ओहो आता अमेरिका जाऊन तू आकाश सांगलाय न्ही सत्य सांगचें जाल्यार एका रितीन ह्याच उद्देशान आयलो हा शैलाचो बापूय आपळे वय व्हडली आस्त सोडून गेला ते सगळ्यांक उत्ता जर तर शैला ओपल्यार हा ताच्या लागीं काजार जावया म्हणून आयलो कितें म्हणटाय तूं आयडिया कशी आमची शैलाचे काजार झाले साहेबा शैलाचे काजार झाले तू काही निधन पडून कितें म्हणटाय कितें झाला कोणाकडे त्या कायद्या लागीं साहेबा फाशी खंयच्या कायद्या लागीं कायद्या लागीं वय इम्पॉसिबल कितें उलयता तूं कितें उलयता कोंकणी भास उलयता नॉनसेन्स तुका जात असताना बांधते झाला काजार झाले साहेबा अरे त्या कायद्याक ते मेसेज ऑफिसावर व्हरून शैला की थंयचा बरोवन सिग्नेचर पुरा घालून काजार तेच जाला इम्पॉसिबल तू काही निधन पडवलं साहेबा आय कॉन्ट बिलीव्ह दिस हांव गांवांत आसून शैला काजार जाले सादी आसना हा हे बऱ्या इम्पॉसिबल हो गावात आल्या कोणी चेडवा काजार ना I'm sure I can't believe this. Shaila can't teach me like this. Dennis, तू एका रीतीन बलात्कारस. हांव कोर्टान फायट करता पळया. तू ते काम कर तू कोर्टान फायट कर तुझी केस फायदा जाता ना शैला त्या भुरग्याक पळय तू बोस साहेबा I can't तू take एक नंबर उजो म्हणत आहे No, I can't take this anymore. आता काजार झाला नाही टेन्शन नाही नका तू नाही ना म्हाका. एक ग्लास दूध आमू म्हाका नाही आवडटा टेन्शन नका समाधान नाही समाधान नाही Shaila got married. Take this anymore. ब्रिजित आटला थंडासा ये कोण साहेबा एक कोण असेल सुधार बुक ना दरकाल हे काढ आता कोण आयला पुढे ओ आमची मॅडम आहे हाय सुरेश आता तुम्ही दिसा Hi Shaila. हाय Congratulations Shaila. I heard you got married. हे कशाला काजल मॅजिस्ट्रेटाने फॉर्म दिले साईन केली सीधा आयली त्या पुताची सोंडी पळवणार You almost broke my heart. जायला अंकलान बरो एक उपाय सोडलो कितें म्हणटाय तूं तशें पूण ही सगळी आस्त तुज्या हातान आयली वय की न्ही दॅट्स फायन शायला दॅट्स फायन अशें खातीर एक पार्टी करीची आमी कितें म्हणटाय तूं Why not? Of